Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. इन्स्टंटली येऊन आमकां काल सपोर्ट केला, फुल सपोर्ट दिला आमकां तेणें. आनी आयज आमी रेल्वे ऑथॉरिटी यांचे कडेन उलयले. तेंच्यांनी सांगला की बेस्ट कितें दितले ते करतले, कॉम्प्रोमायज करपाचें. आनी तशेंच आमकां तेजे पॉलिटिकल अशे इशू काय करपाचे ना. खूब जाण आयले ताका रॉंग वेन व्हरतले. आनी आमी हंबल रिक्वेस्ट करता सगळ्यां कडेन की एक एम्बिगेबली आमी सॉल्व करूंक शकता ही, आनी हाका करपाकच जाय. आनी अशें व्हडलें काय करपाचें न्हू, जितके बरे भशेन जाता तशें सॉल्व करूया म्हणून. आनी 1-2-3 दिसांनी हें सॉल्व जातलें. अशे व्हडले इशू काय नाही. डायरेक्ट दाजीक फोन मारलो आमकां लोकल MLA म्हणून आमचे जितले मुस्लीम भाव आहा न्हू म्हणपाक लागले की आमचो MLA जाय. ताका आमी सगळे येवन दाखयले ना. तेणे सगळे इन्स्पेक्शन करून रेल्वे डिपार्टमेंटान सगळे आपण सगळे सॉर्ट आउट केला. आयज पासून तेणे सगळे लोकांनी सांगला जितली आमची मस्जिद कमिटी आहा वास्को येता आनी रेल्वे डिपार्टमेंट दोगांय हाडून कित्याक सोल्युशन काडून जाता तितले मध्ये कॉम्प्रोमायज करून काबार करता. हेजे इशू काय ना. कित्याक रमजान म्हयनो आहा ते जाय जाणे इशू करपाक गरज ना. ताका आमी सॉर्ट आउट करतात वास्को खातीर आनी खबरासार काम करतात. कलेक्टराकडे डेप्युटी कलेक्टराकडे मिटींग आसली तेन्ना आमी सांगला कित्याक आमी पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें. लास्ट टायम आमी पळयलें की सगळ्या कडेन फ्लडींग जाल्लें आनी सो ह्या फावटी फ्लडींग जावचें न्ही म्हणून आमी मुद्दम डेप्युटी कलेक्टराकडे मिटींग घेतिल्ली. आनी थंय मिटिंगेन आमी हे सगळे जे स्टेक होल्डर्स आसा हांकां आपयल्ले. आनी रेल्वे ऑथॉरिटीजाक आमी स्पेसिफीक डायरेक्शन्स दिला की हो आमचो मेन आवटलेट आसा कान म्हणटात आमी, आनी हो इमिडिएटली तुमी एक मिटर तरी भितर डिसिल्टिंग करून डीप वचून उदक वता अशें फ्लो करचें. ताणें आमकां एश्युरन्स दिला ते करतले म्हणून. आनी विदीन द नेक्स्ट 7 days हो इशू सॉल्व जातलो. आनी आतां कब्रिस्ताना बाबतींत कितें इशू जाल्लो? हय, काल म्हाका कॉल आयलो की खंय तरी हांगा रेल्वे ऑथॉरिटीज ते एक्सपान्शनाचो जो प्लॅन आसा त्या अंतर्गत काम चालू आसा आनी खंय तरी ताणें कब्र डॅमेज केल्यो म्हणून. त्यो करतकूच आमचे वाईट बायन म्हाका फोन केलो, समिरान फोन केलो. हे करतकूच हांव रोखडोच सायटीर धांवन आयलो. काम स्टॉप केलें आमी आनी त्या खातीर आमी आज हांगा रेल्वे ऑफिशियल्सांक घेवन मिटींग घेतली. सो आज आमी अशें ठरयलां की दोगूय जाण पार्टींक एकदां आपोवप, तांचें डिमार्केशन वेवस्थीत करप आनी जितले आमकां स्ट्रेच करूंक शकता ते तांचेय पळोवन आमचेय पळोवन तांकां हें करप. कोणें हो इशू पॉलिटिसायज करचो न्ही. हो इशू आमी मुस्लीम भाव भयणां बरोबर बसून आमी सेटल करतले आनी तेय तशें एग्री जाले. रेल्वे ऑथॉरिटीज हॅव ऑल्सो एग्रीड. एवरीथींग इज ऑन अ व्हेरी स्मूथ हे. सो कोणें हाजेर बेश्टोच इशू करचो न्ही, विनाकारण इशू करचो न्ही. जो इजिली सॉल्व जाता पळय ताजो पॉलिटिसायज करचो न्ही अशें हांव सगळ्यां कडेन मागतां.